दुकानां उडयता ती कशें कितें आसा ॲक्च्युली ही जी 8 दुकानां आसा ही आमी रोड वायडनिंगाच्या एन्क्रोचमेंटाच्या हेचेर ड्रायव्ह केला आनी एक्चुअल कशें आसा की हायकोर्टान PIL फायल जाल्लें आसा सुमोटो एप्लिकेशन कोणें घातिल्लें 3/2024 ह्या संदर्भात ऑलरेडी आमकां डायरेक्शन येयल्लें आसा की रस्त्यार जी मेन नॅशनल हायवे इंटरनल रोड आनी मेजर सिटी रोड हाचेर खंय जी अतिक्रमणां जाल्ली आसा ती इमिडिएट काडपाची हे डायरेक्शन आमकां दिल्लें आसा. त्या डायरेक्शना अंडर हो प्रोसेस चालू आसा. हो आमी प्रोसेस पयलीं करपाक स्टार्ट केल्लो तेन्नाच हे 8 जाण दुकानांतलो 2 जाण दुकानकार डिस्ट्रिक्ट कोर्टान गेल्ले स्टे मागपाक. तांकां डिस्ट्रिक्ट कोर्टान स्टे दिली ना आनी तेंची हे केस चालू आसा. डिस्ट्रिक्ट कोर्टान तांकां कांय हे दिवना स्टे दिवना. तांचो मेन हे आशिल्लो स्टे कांय ग्रांट जावंक ना आनी तेज्या अंडर हायकोर्टाची ऑर्डर ही चालूच आसा. त्या हायकोर्ट ऑर्डरा अंडर आमी हे ड्रायव्ह आज चालू केला. सर 8 दुकानां मदीं क्रॉस एक आसा न्हू तो सेंटिमेंटल इश्यू आसा तो डेप्युटी डायरेक्टराच्या अंडर येतलो तो आमी मागीर हँडल करतले. सद्याक आमचे कितें अतिक्रमण आसा पळय ते रस्त्यार ते आमी काडटले. हय दुकानां कितली जुनी आसतली अंदाज जुनी कितली आसतली फोंडा ही 2000ची दुकानां आसा. जवळ 25 वर्सां वयर जाले. हय त्यांचे रिहॅबिलिटेशन बी कितें आसा तांकां आमी ऑफर दिल्ली. तांकां आमी इंदिरा मार्केट आनी आमचे मार्केट कॉम्प्लेक्सान ऑफर दिल्ले. तांकां आपोवन हाडिल्ले. तांकां ऑपॉर्च्युनिटी बी सगळें दिल्ली आसा. तांच्यांनी ती रिफ्यूज केली आनी आज पर्यंत तांच्यांनी आमकां कांयच सांगूंक ना आनी ते डायरेक्ट कोर्टान गेले. कोर्टान तांकां स्टे ग्रँट जाली ना पूण तेंचो हायकोर्ट ऑर्डर प्रमाणे आमी डेमोलिशन करता. आतां सर ही आनी 8 आसा काय आनी बी आसा सगळें प्रोसिजर जाल्लो आसा ते. सर ही 8 आसा काय कोर्टाच्या अंडर नोटीस बी दिवपाची काय ना. नोटीस दिवपाची डेमोलिशन ऑर्डर बी काय दिवपाक गरज ना. डायरेक्ट काडपाक आमकां ऑर्डर हायकोर्टा ऑर्डर आसा. सर आनी 8 आसा काय आनी मुखार बी आसा फोंडा हा मागीर दुसऱ्या हितून आनी आसा. ही सद्याक फस्ट आधी आमचेर अन्याय जाल्लो आसा. आमी गोंयकार कितले वर्सान हांगसर धंदो करता. दुसरें म्हणल्यार कितें आसा हो रोड जो आसा पळय तो सिटी रोड जाल्लो आसा. तो नॅशनल हायवे न्हू आनी ऑलरेडी हांगसर बायपास जाल्ले आसा आनी हांगा कोणाचो प्रॉब्लेम जायना आमचे गाड्या बद्दल. दुसरें आमची सायडीक बिल्डींग आसा ती आमची लायनीक आसा. मदीं एक क्रॉसूय आसा तेजेर आमी कांय हें करना देवाचें पूण तरी तोय आसा. पूण आमकांच काडून तुमी कसलो रोड लायनींग करपाक सोदता. आनी हांव पयर बुधवारा सीएमा कडेन उलोवन आयला कितें म्हणून बाबा अशें अशें आसा हे सगळे गरीब लोक आसा आमचे कडेन कोर्ट कचेरी करपाक येना. आमी ऑलरेडी सुप्रीम कोर्टाक 97 गेल्ले आशिल्ले म्हणून आनी आयज आमची तुमची परिस्थिती ना. तेंची बायलां भुरग्यांची सगळे भांगरा विंगरा विकून ते सुप्रीम कोर्टान पावले म्हणून आमी त्या टायमार. जाल्यार हे सादे गाडे सुप्रीम कोर्टाक वचूंक शकना. आनी आमी अशें मागता की आमकां सद्या तरी आमकां हें हांगसर हें करचें कारण कितें आमचें वेवस्थीत करचें म्हणून खंय तरी आमकां आनी सीएमान सांगला ऑलरेडी तुमच्या वेवस्थीत आपूण बसकत करता म्हणून जे जाग्यार धंदो जातलो थंय. आनी ते आमकां दिता पळय न्हू ती ऑलरेडी 50 वर्सांची सोंपती. तेंचे स्टेबिलिटी जर कांयच आसपाची ना. ते आमी शटर ओपन करता आसतना कपचे पडपाक लागले. दुसरें आमी तेणी मार्केट कॉम्प्लेक्सान सांगलें थंय वचून म्हणून. थंय अशें भशेन थंय कोणाची रहदारीच ना. जे कोण गेल्या पळय न्हू ते आमकां पांय पडून सांगता की तुमी मात हांगसर येवं नाका म्हणून. आमी एक त्रासां पडले ते पडले म्हणून. कळ्ळें तुका. थंयचेच लोक कोण जे गाडयेवाले आसा तेच भितर वचपाक रेडी ना आनी आमी तेचे पेक्षा पयस आसा ते आमी कशें वचूंक शकता थंय. इंदिरा मार्केटाची सांगलें कितें जालें. इंदिरा मार्केटान ते शॉप आसा पळय न्हू ती 50 वर्सां पयलींची. तेन्ना आमी शटर ओपन करून पळयलें आमकां दाखयतले रिहॅबिलिट करपाक तर तेचे कपशे पडपाक लागले. आनी थंय ऑलरेडी ती 6-7 कितें बेकार पडलेली आसा ती कोण रेंटाक बस घेवपाक रेडी ना कारण ते तेंचेर अड्ड्यार पडटले म्हणून. पूण आतां आमी थंय गेल्यार आमी जर थोडे दीस उरले ते बी आमकां थंय सारकें काडपाक मेळना. ते अड्ड्यार जर पडटले आमच्या आतां आमी कशें वचूंक शकता. आमी वचूंक शकना न्हू. सीएमान हेजेर मातशें हें घेवचें आनी आमकां कशें पर्यंत कितले वर्सां जाली शॉपा सगळ्या ही आतां 50-60 वर्सां जातली आसा. आनी दुसरें म्हणल्यार कितें आसा तेन्ना हांगा रोड बस नाशिल्लो. तेच्या आतां ऑपोजीट बिल्डींग जालें पळय न्हू ती सद्या ऑलरेडी रोडार आसा. तांकां तुमी कांयच करना. तेका परमिशन कशें दिता तुमी. खंयचे बिल्डिंगे पळयत जाल्यार न्हू टॉयलेट ना कांय ना. थंय चेडूं कामां आसता आनी कोण आसता तेणी खंय वचपाचें. हे खंयच सारकें ना. कशें तुमी परमिशन दिता अशी. कित्याक लागून तुमचीच काडटा शिस्त तुमकां. हय आमचीच काडटा. आमचेर राग काडटा. कित्याक लागून
आता कितें कशें सांगूंक शकता तुका आतां ही स्टेरकेस आतां इल्लीगल आसा अशी स्टेरकेस सगळी इल्लीगल आसा तुमी इल्लीगल कांयच करिना कशें तर हां हेचेर तुमी बी जर आवाज करचो कारण कितें हे सगळ्याक त्रास जाता ही स्टेरकेसी आसतली हांगा गाडी दवरता आनी वरांचे वर हांगसर धंदो करता लोक आनी ते हांगसर मागीर हांगा ट्रॅफीक जाम जाता ते कोणाक दिसना हे गाड्याच दिसता अरे हे बारीक लोक चॉकलेट आनी बिस्कीट विकता हां ते कितें जोडून व्हरतले घरा कडेन भुरगेपणां कशें पोसता म्हणून म्हाकाय खबर ना तेका पोसता म्हणून हां हॉटेलां जितलें आसा आनी कितें आसा कांयच ना सगळी इल्लीगल आसा आतां तर एक हांगासर बसले कडेन ती तेजेर हें केल्ली आसा ती आतां कशी चालू जातली ती इल्लीगल आसा हेचेर सगळ्यांनी कारवाई जावपाक जाय जेन्ना आमचेर करपाचें आधार काय ना म्हाका दुकान घालता दुकान पोट भरता आनी म्हाजे 4-5 भुरगे बी कामाक ना कोण पळया म्हाजी परिस्थिती आनी कितें जालें तें आनी हांव कशें पोट भरूं आतां हें तुका मोडटले बी म्हणून कितें नोटीस बीन दिल्ली काय ना डायरेक्ट आयल्या मोडपाक आनी दिल्लीच्या हायकोर्टाच्या मग जिंकलेली आमी केस दिल्लीच्यान तेन्ना आनी 20 वर्सांनी आतां येयल्या परत लिजार दिल्ली तुमकां हे हां लिजार ना आमच्या स्वताची दुकानां भाड्याक दिल्ली भाडे घेता टॅक्साचे फक्त आनी काय ना टॅक्स भरताले तुमी हय आनी 20 वर्सां आमी पोस्टान धाडले हेचेर धाडला सगळ्याक धाडला पळय सगळ्या कडेन धाडला आमी टॅक्साची कॉपी आजो कडेन आसतली ही भरलेली टॅक्सा सुद्धा बोललेलो तुम्ही सगळे भरलेले आनी आमी धाडटा पळोवन केसेर आमकां घेयना ते टॅक्स रिन्यूड अप टू 2026 टॅक्स हे घेयना म्युन्सिपालिटी 2026 पर्यंत रिन्युअल तरी या अशें कितें इमर्जन्सी जालें की बाबा ह्या गरिबांची कोणाक खंयच्या लॉबीक तुमी सपोर्ट करपा खातीर तांकां आयज जी हाडल्या आमी टॅक्स टॅक्स दिता आमी आनी ते रेडी आहा भरपाक आमी दिता रेडी आहा कितले तुमचे टॅक्स घेता उरलेले आनी अशें करप आमी कितें करपाची गरीब फक्त हेजेरूच चलता आनी काय ना आमचे धंदो करपाक रेडी आसा म्हणून पूण तेंच्यांनी मागीर पळोवया आमी तुमकां रिहेबिलिटेट करता अशेंच करून सगळ्यांक अधांतरीत दवरले आजून रिहेबिलिटेटूय बीन सारकें करना आनी आतां ते म्हणटा की आमी रिहेबिलिटेशनाक येवना म्हणून इनफॅक्ट रिहेबिलिटेशनाची जेन्ना आमकां नोटीस आयली आमी गेले हांव स्वता गेलां आनी आमी ती दुकानां पळयलीं ती दुकानां खरेंच ऑक्युपाय करपाची सारकी नाशिल्लीं आनी आमी बरोवन दिलां तांकां अशें न्ही बाबा आमी तोंडान सांगता आमी बरोवन दिलां की बाबा ही दुकानां हे प्रॉब्लेम्स आसा आनी त्या खातीर आमी घेवपाक शकना म्हणून कळ्ळें आनी तरी आसतना तेंच्यांनी परत आतां ते म्हणटा की तुमी रिहेबिलिटेशनाक येवकूच ना म्हणून आनी त्या खातीर तुमकां आमी रिहेबिलिटेट करना म्हणून सो हें बी सामकें सारकें न्ही की रिहेबिलिटेशनाक रेडी आशिल्ले बट प्रॉपर दुकानां तरी दाखय आनी तुमी खंयची रिहेबिलिटेट करता ती कळ्ळें शटर ओपन जालें की तें गेलो स्लॅब जर पडटा त्या दुकानान कशें धंदो करपाचो आतां ते जर दुकानां जर ओपन करून जर पयलीं जाल्यार सगळी लिकेज आसतली पावसान कळ्ळें असल्या दुकानांनी कसो धंदो करतले हे लोक सो आतां एक तुमी तुमचेर अन्याय जाता म्हणटा सो सरकारा कडेन कितें मागणी तुमची काय म्हणटा सरकारा कडेन आमी इतलेंच मागता की आमकां वेवस्थीत तरी जो जाग्यार धंदो जाता आमी ऑलरेडी प्रपोजल दिल्लो आसा गोंय पुलीस स्टेशना कडेन तो जागो भरपूर व्हडलो आसा आमचे इल्ले गाडये वेवस्थीत बसतात थंय आनी पार्किंगूय बी बरें जातलें आनी आमकां थोडो धंदोय जातलो अशी आमकां एक अपेक्षा आसा गव्हर्मेंटा कडेन हें आमकां थंय हें करचें म्हणून हे सुद्धा प्रपोजल आमी रिटर्न दिलां की आमकां म्युन्सिपालिटी हांगा पुलीस स्टेशना कडेन तुमी शिफ्ट करा म्हणून हें सुद्धा प्रपोजल आमचें रिटर्न आसा आमी फोंडा शहरान आसा ज्या जाग्यार मध्यभागी जी हांगा कॉफी भोसले मुखार आनी रस्त्याच्या कुशीन जवळ जवळ 25 वर्सांची वयर ही दुकानां आसलेली ती दुकानां आज उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ती जे हांगा म्युन्सिपालिटी हांगा ते सगळें मोडटा आनी जागा हांगा क्लियर करता आनी मदीं एक क्रॉस आसा सर म्हणटा की सेंटिमेंटल कितें धार्मीक भावना दुखोवपा जायना ह्या खातीर डेप्युटी कलेक्टर तो हँडल करतलो आनी तेनुसार तेजेर कितें करपाचें मागीर पळयतलें पूण सद्या ही 8 दुकानां आसा ती सद्या हांगा काडपाचें चालू आसा तो म्हणजे टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर